मोगचनो तुमकां सोमेस्तान ह्या दिसाचे उल्हास पटोवन कार्मेल किरण देवाच्या उतरा वयल्या ह्या नियाळाक स्वागत मागता. देवाचें उतर वाचून तसो संदेश आमच्या जिविताक आमी घेवंक प्रयत्न करया, सांगता नियाळूंक आमी मुखार सरया. देवाचें उतर आयच्या दिसा लुकाच्या वांजलातावन विंचून काडलां. अध्याय 8 वळी 1-3 पर्यंत. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयण करून गेलो. 12 जण शिस ताचे सांगता आसले. देवसराच्या उपद्रवांतावन सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगता आसल्यो. 7 देवसरांतावन सुटका जोडलेली मागदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाऱ्यांची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली. भवनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल भोव मोठो 3 वळी मात्र, 3 वाक्यां, 3 सेंटेन्सेस, पूण भोव अर्थभरीत संदेश
तशेंच जेजूच्या खालार आशिल्ल्या सामाजीक परिस्थितीचेर उजवाड फांकोवचें प्रयत्न करता. पवित्र पुस्तकाची चरित्र्या वा आमच्या साल्वासावाची चरित्र्या आमी म्हणचें जाल्यार ह्या चरित्रेंत स्त्रियांनी एक विशेष पात्र खेळ्ळलो आसा. आनी पवित्र पुस्तकाच्या विविध पानांनी विविध नमुन्याच्यो स्त्रियो आमकां पळोवंक मेळटात. थोड्यो तुमकां सांगचें जाल्यार बरे तशे खोट्यो स्त्रियोय बायबलांत आसात. मागणे करतल्यो आवयो आसात. न्यायनितीन काम करतली सेवकी आसात कामाची. प्रभावशाली मुखेली आसात. इन्फ्लुएन्स आसली स्त्रियोय बायबलांत आसात. वेश्ये, सेवकी, सैऱ्यांक बरें करून सुदारसितली उदार स्त्रियो आनी आईच्या वांजेलान आमी आयकल्ले बरी जेजूच्या मिसावांत ताका सांगात दिल्ल्यो स्त्रियोय आसात. अशें पळोवंक गेल्यार जेजूचें वा देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापूचें आनी सांगातच त्या विस्तारावच्या कामांत आमच्या स्त्रियांनी व्हड पात्र खेळ्ळा. तातूंत दुबावचो ना. आतां नव्या तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, थंयसर जेजूक स्त्रिये संगी आसलो संबंद आनी कशें स्त्रियांनी जेजूचो पाटलाव केलो आनी कशें तांच्या जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या गरजांक ह्यो स्त्रियो पावल्यो ह्या विशयंत आमकां भरपूर विवर मेळटा. आनी आयचो वांजेल त्या विशयंत चडीत उजवाड फांकोवचें प्रयत्न करता. हाच्या की पयलें जेजूच्या काळार आसल्या स्त्रियांची सामाजीक परिगत स्थितीगती कशी आसली आमी इल्लें पळोवंक प्रयत्न करया. आमच्या काळार आसचे तितलो मान, गौरव, स्थान त्या काळाच्या स्त्रियांक नातल्लो. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार समाजाच्या भायर तांकां दवरलें. साबाताच्या दिसा सिनेगोगाक वचोंक तांकां अवकाश नातलो. गेल्यार तांणी त्या सिनेगोगाच्या भायल्या पोर्टिकोन मात्र रावूं येता आसलें. कशें रावचें? स्पेक्टेटर जावन, प्रेक्षक जावन. भितर कितें मागतात, दादले कितें करतात तें पळोवचें मात्र. थंयसर सलच्या मागण्या विधींत तांकां कसलोच पात्र नातलो. इतलें मात्र न्ही, उक्त्यान दादल्यान ताच्या बायले लागीं आनी हेरां स्त्रिये लागीं कितलो वेळ उलोव येता म्हूण एक रूल आसली. वेळाची इतिमिती आसली. मोइजेन दिल्लें धर्मशास्त्र आतांच्या पवित्र पुस्तकांतले पयले 5 बोक तें तांचें पवित्र पुस्तक जावन आसलें. तें शिकोवंक तांकां अवकाश नातलो. मात्र न्ही, धर्मशास्त्र हो पवित्र बोक स्त्रियांनी आपडलो जाल्यार तो बस्ट जाता म्हणचें तांचें चिंताप जावन आसलें. पळया कसले रितीची एक सामाजीक शोशणाची स्थिती ह्यो आमच्यो स्त्रियो अनुभव करनासल्यो. पूण जेजू ह्याच काळार आयलो. तो एक धार्मीक मुखेली वयतरे जेजून तांचे लागीं चल्ली रीत वेगळीच आसा. कितल्या मापान दादले तांची भुरगीं ताचे भुरगे जावन आसले गे जेजूचे पाटलावदारी. आनी कितल्या मापान जेजून ह्या दादल्यांचो मोग केलो की तितल्याच मोगान आनी गौरवान ताणें ह्या स्त्रियांकी पळयलें. तोच मान, तोच गौरव ताणें स्त्रियांकी दिलो. ताचें येणें, ताचें मरण, ताचें पुनर्जिवनपण दादल्यांक मात्र न्ही आसता, स्त्रियांकी साल्वासांव हाडूंक पावलें.
आणि हे जेजून ताच्या उतरांनी ताच्या करण्याने स्पश्ट करून दाखयलें. त्या काळाचे राब्बी म्हळ्यार धार्मीक शिक्षक, धार्मीक मुखेली, ते जुदेव गुरू स्त्रियांक शिकयनातले. पूण जेजू पळया, तो एक शिक्षक, नव्या तेस्तमेंतांतलो. पूण जेजू कितें करता? स्त्रियांक शिकोवचे प्रयत्न करता. तांच्या स्थानमाना विशीं एका रितीची जागृती तो उठयता. आनी त्या देखूनच ताका क्रांतिकारी म्हणून आपयलेलें आसा. पवित्र पुस्तकांतच आमी पळयलें जाल्यार आपणाच्या घरा येयल्ल्या वेळार लाजरसाची भयण मोरी जेजूच्या पांयां तळा एका विद्यार्थी भशेन बसता. जेजू तावन ती शिकता. तशें म्हणटाना स्त्रियांक शिकप दिवचे प्रयत्न जेजून केला. स्त्रिया विशीं जायतो दुबाव आसलो त्या काळार. प्रेजुडीस, कीड मट्टाचें चिंताप तांचें तें आसलें. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो, एका क्षुल्लक कारणा खातीर नुस्त्याक मीठ चड जालें, वा शीत चड उकडलें, वा आनी कितेंय क्षुल्लक असल्या कारणाक लागून दादल्यान आपणाच्या बायलेक सांडयेत आसलें, डिवोर्स दिवं आसलें. पूण ताका ऑपोजीट जावन दादल्यान केदी व्हड सूख आदारली जाल्यार एका स्त्रियेक आपणाच्या दादल्याक सांडचे तसलें हक्क नातलें. पळया कितलो क्रूर समाज आनी रुली आनी रेगळो त्या काळार आसले. आनी स्त्रियांचे स्वातंत्र्य एका रितीन संपूर्ण मापान काडून व्हेल्लें म्हणून सांग येता. पूण जेजू हांवें म्हळें एक क्रांतिकारी. जेजू क्रांतिकारी त्या दळाच्या चिंतपाक, त्या दळाच्या रुली रेगऱ्यांक आनी आचरणांक तो विरोध वेता. आनी स्त्रियो दादले हर एकले देवा मुखार समान म्हणून तो शिकयता. त्या काळार स्त्रियांक आपडोंक नातलें. स्त्रियांक आपडल्यार भश्ट जाता म्हणून तांचें चिंताप आसलें. पूण जेजू पळया, सेरेमॉनिकली आपडोंक नजो जाय आसल्या, म्हणजे रुली रिवाजीक धार्मीक कारणाक लागून आपडोंक जायना म्हणून लेखिल्ल्या स्त्रियांक सयत जेजू आपडता. एक दृश्टांत तुमकां सांगचें जाल्यार जायराची दूं मेल्लें आनी मेल्ल्या मुड्याक आपणोंक नातलें. पूण जेजू कितें करता? त्या स्त्रियेचो हात धरून तिका उखलता, मेल्ल्यांतलो जिवन करता. रक्तस्त्रावान ती स्त्री वळवळटाली 12 वर्सां तावन. पूण जेजू कितें करता? तिका आपडोंक दिता. आनी समाजेंत पाड नांव वेल्ली एकली स्त्री मोरी जेजू लागीं येता आनी सिमांवच्या घरा जेजूचे पांय सुगंध द्रव्यान मागता. पळया मोगाळ पवनो आनी भयणीनो, ही तिनी घडितां उल्लेख केल्ली आसात लुकाच्या वांजेलांत. आनी लुकाच्या वांजेलाक स्त्रियेचो वांजेल म्हणटा. जेजून स्त्रियांक स्थानमान दिलो, तांकां जागयलें, तांकां उठयलें, तांचे तें जागृती आसा केली. मात्र न्ही तासो शीत जावन आशिल्ल्या लुकान सयत जेजूच्या पावलांनी चलून स्त्रियांनी जेजूच्या मिसावांत खेळलेल्या त्या विचित्र आनी अपूर्व पात्रा विशीं आमकां बरोवन दवरला. आनी तें आज आमकां प्राप्त जालां. आनी त्या देखून लुकाच्या वांजेलाक स्त्रियांचो वांजेल म्हणून आपयला. जायते उल्लेख स्त्रियां विशींत तांची नांवां आनी विवर लुकाच्या वांजेलांत आसा. लुकाचो वांजेल तुमी वाचता आसतना ह्या एका संगतीक तुमी गमन दिव येता. आतां आमी आयच्या वांजेलाक गेल्या तर पयली वळ सांगता, उपरांत जेजू प्रसंग करीत. उपरांत म्हळ्यार येदोळ म्हणसरी तो जेजू प्रसंग करनच आसलो. आतां ताचे आनी एक मिसांव पयण ताणें सुरू केलें म्हूण सांगता. प्रतीक जावन गालिलेयांत ताणें हें मिसांव सुरू केलें. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, शेरान शेर हळ्ळेन हळ्ळी जेजू पयण करन गेलो. आनी ताची आशा जावन आसली हेंच, ताचें मिसांव जावन आसलें हेंच. आनी ह्या मिसांवा विशीं ताका सदांच गमन आसलें
काळजी आसली हुस्को आसलो त्या देखून ह्या मिसांवांत न्हू केदींकच तो विचलित जावंक ताणें प्रयत्न केले ना, तो चंचल जालो ना. ताचे जावन बरेंपण जोडले व्यक्ती प्रत्येक जावन लुकाच्या 4थ्या वांजेलांत आमी 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता की ताचे जावन बरेंपण जोडले व्यक्ती येवन ताचे लागीं मागता, तूं आमकां सोडून वचनाका, तूं आमचे संगी राव. पूण जेजू म्हणटा ना. जेजू कितें म्हणटा? हेर शहरांकय देवाची राजवडकी, देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें पडगर करी जाय, कित्याक त्याच खातीर म्हाका धाडला. पळया मुखार भोवन म्हणून सदांच आपणाच्या मिसांवा विशीं जागृत आसलो जेजू. आमकां एक वर्तें लिसावणें आमची क्रिस्ती आपोवणें सदांच प्रामाणीकपणी विश्वासपणी जेजूक मानता तसल्या रितीन जिवंक. दुसऱ्यान आमी पळयलें जाल्यार जेजूक ताच्या मिसांवांत सांगाती आसले. खंडीत जावन जेजूक ताच्या मिसांवांत सांगाती आसले. आनी थोडे फावटी जेजू एकसुरो जावन आपणाचे मिसांव काम करतालो. प्रत्येक जावन नजरेताच्या त्या सिनेगॉगाक वता आसतना थंयसर शिसांचो उल्लेख केल्लो ना. पूण उरले आसन तिणी आमी पळयता जेजूच्या फाटल्यान वडयेक फाटलामूच आसा. आनी प्रत्येक जावन जेजूक आसले 12 जाण शीस ताणेंच विंचून काडलेले ताचे संगी रावंक आनी उपरांत ताची वळख ताची बरी खबर हेरांक परगट करूंक. आनी आज पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा ह्या 12 जाणां सांगाता स्त्रियोय आसल्यो. आनी त्या स्त्रियांत हांव प्रत्येक जावन त्या स्त्रियांची नांवां उल्लेख केल्यान मोगाळ भोवन आनी भयणीनो हांचे विशयी आमी मोठ्यान समजूंक प्रयत्न करया. मागदलाची मोरी आमकां कळीत आसा आनी लोकूच आमकां सांगता की हिचे तावन 7 देवसार जेजून धांवडायल्ले जावन आसात. त्या देखून जेजूक ही चड प्रामुख्यता दिता कित्याक तिणें जेजू तावन जायतें जोडलेलें आसा. आर्थीक रितीन ही मागदलाची मोरी जेजूक कुमोग करताली. आनी मात्र न्हय, उरलीं सगळां सोडून गेलीं जाल्यार जेजूचो सांगात तिणें सोडलो ना. त्या देखून मोरये सांगता ही मोरी मागदलाची जेजूच्या कुर्सामोळी धैर्यान रावता. समाजांत स्त्रियांक स्थानमान नातलो तरी मागदलाची मोरी पळया मोरये संगी थंय धैर्यान रावता. आनी आमकां कळीत आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू कोणाक पयलें भेटता? मागदलाच्या मोरयेक. आनी तसली स्त्री जेजूच्या मिसांवांत आपणाचो कुमके हात दिता. दुसऱ्यान म्हाका भोवन आनी भयणीनो लोक उल्लेख करता जुवान आनी म्हणटा ती कुजाची बायल. कोण कुजा? कुजा हेरोदीच्या आस्थानांत एस्टेट मॅनेजर जावन आसलो. एस्टेट म्हळ्यार ताका कॉफी एस्टेट आसले म्हण अर्थ न्हय. एस्टेट म्हळ्यार हेरोदीक आसले जागे वा ताचो मॅनेजर कशें हो कुजा काम करनासलो. म्हणजे हेरोदाचो रायट हँड म्हण येता. चड पातयेनेचो चड जबाबदारी आसलो आनी ताची बायल सयती जेजूचो पाटलाव करता आनी जेजूक ताच्या मिसांवान कुमोग करता. आनी एक नांव आसा सुजान. सुजानाचे विशयींत आमकां लोक कांयच विवर दिना, हेर कडेनी आमकां विवर मेळना. पूण तिचें नांव हांगासर उल्लेख केला म्हणटना मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी समजूं येता की खंडीत जावन सुजानान जेजूच्या मिसांवांत प्रमुख आनी व्हरतो पात्र खेळ्ळलो आसा. आनी हेर जायत्यांची नांवां हांगासर सांगूंक नात, पूण सांगलां अशें आसा की ताचे सांगाता हेर 12 जाणां आसलीं. आनी ह्या हेर 12 जाणांनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो कसलीच पब्लिसिटी आशे नासतना, कसलेंच स्थानमान आशे नासतना, कसलीच प्रशंसा आशे नासतना आपणाचें काम प्रामाणीकपणी केलां आनी देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापूंचे आनी सांगातच विस्तारूंच्या कामांत तांणी तांचो वावर केला. भावन आनी भयणीनो ह्या स्त्रियेंतय थोडी लक्षणां आमकां दिसून येतात आनी ती आमच्या आत्मीक जिविताक भोव गरजेची म्हूण दिसता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो पळया, ह्यो स्त्रियो जेजूच्यो पाटलाव करनासल्यो आनी पवित्र पुस्तकच लूकस आमकां म्हणटा की देवसराच्या उपद्रांतावनू सोडयल्ल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो
थोड्यो स्त्रियो जेजू संगे आसल्यो. मनशा परिहार नातिल्ल्या वेळार जेजू ह्या स्त्रियांच्या कुमकेक पावता, तांकां सोडवून दिता, तांकां बरी भलायकी फाटीं दिता. त्या देखून हे स्त्रियो जेजूचो पाटलाव करतात. आता जेजू गांवान गांव हळ्ळेन शहरान शहर देवाची खबर परगट करून वेता आसतना मगाळ भावन भिणो ताच्या फाटल्यान आसले हे स्त्रियो आनी हेर शिश ताका एक साक्ष जातात. कित्याक हांणी जेजूचे मेस्सायेपण वळखून घेतले. जेजूचे मेस्सायेपण जायत्या जाणांनी वळखून घेवंक नातले. तो एक सादो मनीस म्हूण लोक चिंतलो. ताच्याच गांवच्यांनी सांगलेलें आसा, हो मोरयेचो पूत न्ही, हो जुजेचो पूत न्ही, हो सुताऱ्याचो पूत न्ही. जेजू म्हणटा तांचो उणो बावार्थ पळोवन ताका तें कांयच करूंक जालें ना. पूण हांगासर आसात मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे स्त्रियो, हे शिस जेजूचें सुडवंदारपण वळखून घेतात आनी ताचो पाटलाव करतात. आनी जेजू कितें सांगतात त्या उपरांत ती गांवच्या लोकां लागीं सांगूंक शकतात की वय आळे म्हाका इतले देंवसार लागले, जेजून म्हाका सोडयले. हांव उलोवंक शकनातली, म्हाका जेजून उलोवंक सकत दिले. म्हाका कान आयकनातले, जेजून आयकूंचे भाशेन केले. म्हाका दोळे दिसनातले, हांव आतां पळयतां. हांव थोंटो जावन आसलो, आळे हांव आतां चलतां. आनी त्या वेळार कितें जालें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचें शिकोवन परिणामकारी जालें. मात न्ही, जेजू कितें सांगता तें सत म्हणून हांची जिणयेची साक्ष तांकां जावंक पावली. वर्तेनी सावन ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी शिकेत आसचें. पवित्र पुस्तकांत एक निदर्शन आसा. तें गेर्गेसांव नांवाच्या एका गांवाक जेजू येवन पावता. आनी थंयसर एकलो सैतान लागलो मनीस आसा. आनी त्या वेळार जेजू ताका सोडयता. आनी जेजू सोडयता आसतना हो मनीस म्हणटा म्हाका त्या दुकरां सांगता वचोंक सोड. आनी जेजू तशें करता आनी वेता. आनी त्या वेळार हो मनीस जेजू लागीं येवन म्हणटा, जेजू हांव तुज्या फाटल्यान येता, म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाय. लुकाच्या 8व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण जेजू म्हणटा, ना, तूं म्हज्या फाटल्यान येनाका, भागार तूं घरा वच आनी कितें हांवें केलां वा देवान तुका कितें केलां तें हेरांक सांग. पळया मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू तावन सुटका जोडलेले, जेजू तावन बरेंपण आशिल्ले आनी जोडले मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताचे विशयंत हेरांक सांगूंक मुखार सरतात. आनी ह्यो स्त्रियो तांतूं एक आमकां आदर्श म्हूण येता. आज हांवें आनी तुवें आमकांच सवाल करूंक जाय की कितल्या मापान जेजूचें बरेंपण आमी हेरांक सांगलां. कितल्या मापान आमी जेजूक हेरां मनशांक दिलां आनी हेरांक जेजू थंय हाडलां. आमी हर एकल्यांनी नियाळूंक फावो. दुसऱ्यान, ह्यो स्त्रियो जेजू फाटल्यान केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून ताचे सांगात आयिल्ल्यो न्ही. ताचे सांगात आयिल्ल्यो न्ही. बघार पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा ताच्या सांगातच ताच्या शिसांच्या गरजांक ती पावताली. कशें? दुडू बदकां. तशें म्हळ्यार जेजूच्या कुडीच्या गरजांक ती पावतात. जेजूचे गरज कितें म्हणून तांकां कळीत आसली, जेजूच्या शिसांची गरज कितें म्हणून कळीत आसली. आनी त्या देखून ह्यो स्त्रियो ताच्या कुडीच्या गरजांक पावतात. भावन आनी भयणीनो, तुमी सांगूंक पुरो, जेजू देव न्ही. ताणें 5000 लोकांक एक पटी वाडले, 7000 लोकांक एक पटी वाडले. ताका अजाप करून ताच्यो कुडीच्यो गरजो उदकसून घेवं येत आसले न्ही. ना, जेजू आमचे बरेच मनीस. आनी हांगासर हेरांनी ताका कुमोग करच्या मट्टाक तो ल्हान जाता आनी त्या मुखांतर ल्हानविकाय कितें म्हूण तो शिकयता. आनी जेजू आयिल्लो ह्या संवसारी न्हय एकलो राय जावन,
बागार एक मनीस जावन आनी देवाचें येवजन तशें आसलें म्हणटना ताणें मनशाच्या सर्व स्थितीगतींत एक जावंक जाय आसलें. बूक कितें ताण कितें ताका कळीत जावंक जाय आसलें. ल्हान तो जाता, हेरां धांवन आदार मागता, हेरां येवन ताका कुमोग करतात. आखरेक मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आपणाच्या शिसांक एक लिसांव दिता. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमचेरच हुंदोन रावल्यात जाल्यार, तुमच्या पयशांतय तुमच्या सक्तेतय तुमी हुंदोन रावल्यात जाल्यार देवाचें काम करूंक जायना. त्या देखून संपूर्ण रितीन तुमी देवाचेर हुंदोन देवाचे बरी खबर परगट करतात जाल्यार तुमकां देवाच्या मनशांतावन आदार मेळटलोच. आनी खंडीत जावन मुगाळ भावन आनी भयणीनो, हें म्हज्या जिवितांत सत जालां. देवाच्या खंयच्याय एका सेवक उपाशी पडलेलो ना. देव ताच्या मनशा मुखांत्र उदार जाता आनी खंडीत जावन लोक तांच्या गरजांक पावता. आनी हें आमी शिकोवंक जाय मुगाळ भावन आनी भयणीनो. एक प्रॅक्टिकल सजेशन तुमकां हांवें दिवचें. हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा, आयताराचें मिसाक वता आसतना म्हजो बाब त्या दीस कितें इस्मोलान घालूंक आसतलें तें सक्कड आमी 6 जाणां भुरगीं आमकां सगळ्यांक वांटेकरण दितालो. ताकाच ते पयशे घाली येत आसले. पूण तशें न्ही, तो कितें करतालो, ते पयशे वांटेकरण हर एकल्यांक आमकां दितालो आनी आमी हर एकल्यांनी इस्मोलाच्या वाटलेंत घालूंक जाय आसलें. आनी मुखार भावन आनी भयणीनो, ह्या मुखांत्र आमच्या बाबान आमकां एक लिसांव शिकयलें गे, आमी इगर्जमातेच्या गरजांक पावोंक आसा. खंडीत जावन मुखार भावन आनी भयणीनो, आनी हें आमी मात्र करचें न्ही, आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवन दिवंक जाय, दाखोवन दिवंक जाय. आनी हें आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट जालां मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आखरेक ह्यो स्त्रियो आमी पळयल्यो जाल्यार केवल ह्या घडितान मात्र ते जेजू लागीं आसले न्ही, जेजूच्या निमाण्या घडये पर्यंत ह्या स्त्रियांनी जेजूचो सांगात केल्लो आसा. थंयसर थोडीं नांवां सांगलेलीं आसात. मगदलाची मोरी जेजूची आवय, सालोमे, आनी उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसात ती मोरी आपोस्तलां संगी मागणे करनासली. पळय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार थोड्या वेळाक मात्र न्ही, थोड्या संगतींक मात्र न्ही, थोडे उपकार आशेवन मात्र न्ही, बगार आमचो पाटलाव जेजूक करचो, आमी तो निरंतरी करूंक जाय. प्रामाणीक ह्यो स्त्रियो, विश्वासी ह्यो स्त्रियो जेजूच्यो गरजो तिरसूंच्यात, जेजूच्या कश्टांत पावच्यात आनी जेजूच्या मरणा उपरांत ताका विश्वासी रावच्यात. पळया, समाजीन तिरस्कार केल्ल्या, लेखाक दवरिनातल्या ह्या स्त्रियांतावन आमी कितलें लिसांव शकयता. लोकांक आमी अर्गां दिवंक फावो असल्या स्त्रियांक पवित्र पुस्तकांत ताणें स्थान दिल्ल्याक आनी तांचे आदर्श, तांचे तें जेजूक पाटलाव करची ती उर्बा आनी जेजूच्या गरजांक पावचें तसलें तें उदारपण आमच्याय जिवितांत आमी आदर्श घेवन करया आनी तांच्या मेटांनी चलया. जेजूक मानता तसलें जिवीत आमी करया. आनी अशें करचें थंय तुजो जेजू आमी सुमेस्तांक ताच्या बेसवांनी बरोवं. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय.
जिणी